विसावा उपरांत तुमकां येवकार. गोंय सरकाराच्या अनुदानीत पॉलिटेक्निक शिप बिल्डिंग मेकॅनिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग क्षेत्रांत डिप्लोमा कोर्स आयोजीत केल्ले. आयतारा कम्युनिटी मेळाव्या वेळार ह्या डिप्लोमा कोर्साच्या सर्टिफिकेटाचे वांटप जाले. RD एक्सको खातीर कुणेच्यान महेंद्र गांवकार. तेंच्यांनी पळय ते कला तेंच्यांनी दाखयल्या इतले 3 म्हयने आतां आमचे सांगपाक म्हणल्यार हॉलांक आतां कंटिन्यू फाटले 5 वर्सां आनी आतां हे अशे खूब कोर्स आसा. सगळ्या बायलांनी तुमी तेंचो फायदो घेवपाचो. कारण तुमी घराचें काम करून बसून एक थोडो तुमकां एक टायम मेळटा. तो टायम तुमी तेजो ह्या हितून घालून तुमी टायम आपलो हे करचो असो म्हाजे एक विनंती आसा तुमकां सगळे गांव म्हाज्या पंचायती तर्फे. जे आमी आस्थापन मानलां GROUND+1 तातूंत एक मोठें दुकान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आनी अशे जे कोर्स करता तांचे खातीर ताजे कडेन दिला आनी तांकां सांगलां तांकां बसया म्हणून थंय. पूण आजून सरपंचान स्टार्ट जावना न्हय. ते तुमी स्टार्ट करपाचें. तुमचें काम तुमी करपाचें. तुमकां कितें जाय तें म्हजे कडेन येवन डिस्कस करून आतां तूं आसा तांचे बरोबर बायक वेलकार की तुमी वेलिंग पिरियडा पयलीं तुमी चालू करा. ही जी आतां भुरगीं तयार जाल्या तांचे मार्फत ते कोर्स करा. सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत करा. ब्युटिशियनूय थंय एक दवरा. आनी त्या शिवाय बाकीचे जे आसा पापड लोणचें मसाला अश्यो गोश्टी करा. कारण इंडस्ट्रियल इस्टेटीत जो स्टाफ थंय काम करता तो स्टाफ तुमचे घेवन वतलो. तुमच्या मालाक कशी मागणी आसतली तें पळया. तुमचे मसाला जो तुमी घरा करता तोच जर मसाला तयार करून थंय दवरलो इंडस्ट्रियल इस्टेटीतले जे लोक 31-30 तारखेक पगार घेता त्यांची गर्दी तुमच्या दुकानात पडटली.